टॅक्साचो जो विशय येयलो जाल्यार बऱ्या पद्दतीन बरें हें करून सिस्टमॅटीक कितें जर करपाचें आसा जाल्यार त्या प्रपोजलाचेर हांव उलोवपाक आनी तेचेर डिस्कस करपाक आनी ताका कितें उपाय काडपाक हांव तयार आसतलो. बिकॉज शेवटी ज्या जाग्याचेर ब्युटिफिकेशन जालें ते लोक येता त्या लोकांची कितें तरी फॅसिलिटी जावपाक जाय दुकानां शॉपां जाय पडोंक शकता. आतां ऑलरेडी बायणा बिचाचेर बारीक प्रमाणान गाडे बिडे खूब चलता. हांव केन्ना येता रावंड मारता आनी तांकां डायरेक्शन दिता म्हाका पयल्या साबण साफ राखताय म्हणटा आनी दवरता ते जरी तेंची ते बरें हायजिनीक अशें दिसना जरी ज्या पद्दतीन ते करता पूण क्लिनलीनेस दवरता हांवें पळयलां. तांकांय परत केन्ना 8 दिसान 15 दिसान हांव येता आनी म्हाका येताना ऑफिशियल ते सगळे घेवन येवपाची कांय गरज आसना. हांव सिंगल एकटें येता स्लोली पळयता ते म्हाका पयल्या उपरांत साफ आहे काय म्हणून त्या पद्दतीन ते क्लीन दवरता. तांकां सांगता की ते क्लीन दवरचें आनी हेच्यान आनी कोणाक धंदो करपाक आनी बरे धंदे करपाक जर प्रोत्साहीत करूंक जाय सपोर्ट करूंक जाय सरकार आसतलो आनी आमी तांकां सपोर्ट करूंक शकता. पूण त्या विशयाचेर बायणा भितर हो विशय अजून वयर येवंक ना आनी ते कांय डिसिजन